नायक भंडारवाडा आमोणा तेन्ना ही शेती जी आहा वरील देवखडी ही आमच्या जाणट्यांकडे जास्त अशी आहा. ही दिसता तितकी चडशी माड बीन सगळे आमचेच कडेन आसले आनी अजून पर्यंत आमी बापाय फाटल्यान आतां आमी भुरग्यां करता पूण सगळे फूल फॅमिली आहा ही टोटल आमी शेताचेर आहा. आमी सर्विसेक ना अजून पर्यंत आनी आमचे भुरगे अजून ते सर्विसेक ना. तेन्ना सरकारान हेजेर ताबडतोब लक्ष घालचें आनी ह्या म्हशींक कशें तरी धरून व्हरोंक जाय. ते पद्दतीन धरून व्हरोन आमचे हे पोटाचे जाळ पळय पडले आमकां ते सरकारान दूर करचें अशी आमची कळकळीची विनंती तेंचे कडेन आहा. तेन्ना ही देवखडी म्हणटा ती पयलीं पासूनच ह्या गांवांत म्हणटा पळय ते बियाणें हांगासूनच सप्लाय जातालें की सबंद गांव बुडटालो पूण ही केन्नाच बुडानासली. तेन्ना ही आमी अजून पर्यंत जाणट्या फाटल्यान रोयत आहा आनी ती आमकां रोवंक मेळची आनी सरकारान हेचेर लक्ष घालचें आनी फुडें आमकां असो जो वेवसाय करूंक दिवचो. तेजे आतां उपाय करतलो जाल्यार कितें म्हणून करतलो जाल्यार ह्या म्हशींक धरून व्हरोंक जायो. नाजाल्यार त्या प्रत्येक हेका नंबर मारलेले आहा म्हशींचेर जाल्यार गायांचेर त्या ओनराक धरून तांकां भितर उडोवचें तरच ही शेत आमकां करूंक दितली. आनी अळसाणो हो नॅचरल आसल्या कारणान भाजीय मेळटा कळ्ळें. भाजी मेळटा आनी ती ऑर्गेनीक. हे अळसाणो म्हणटा तो ऑर्गेनीक. हेका कितें सारें बिरें मारलेलें नासता. शेताक तरी आमी सारें मारता. तुमी ते ओनराक मेळ्ळे म्हणटा पळय तेंच्यांनी ओनरांनी कितें एक्शन घेतली? एकदां दोनदां येले तेंच्यांनी आनी मागीर वयता म्हणटा ना म्हाजी आत्तां हांगा आसली आत्तां थंय आसली आत्तां खावन गेल्या उदीक पिवन गेल्या अशें सांगतात. त्या टायमार रावताले घरा 15-15 दीस रावन आमी शेतां करताले म्हणजे रोप घालताले आनी मागीर ते लावप आमी कामेऱ्यांक हाडून अशें आमचें चालू आसलें. आनी आतां आमी रिटायर जाल्या म्हणटा आमकां आनी उदरनिर्वाह करपाक कांय ना न्हू. हेजेरूच आमचें पोट चलतालें. पूण हे 5 वर्सांक ह्या 4 वर्सांक कांयच गावना तें. पूण शेतां केन्ना पडींग बीन तशी केन्ना उरूंक ना केन्नाच सांगूंक ना. पयलींच्यान पुर्वज बापाच्या टायमार ते अजून पासून आमी ते करीत आहा. आनी कसलो तुमकां त्रास ना? आनी त्रास म्हणून हे हेचो गोरवाचोच म्हशीचो या आनी त्रास कांय ना शेताक. मागीर ते पावस बी पडलो आनी ते बुडले ते नॅचरल म्हणटा ते व्हडलें कांय नासता म्हणटा ते आमकां वायट दिसना. पूण हे लागलेलें शेत ते म्हशींनी खावप येवन हांगासर म्हणजे ते आमकां लुकसाणूच. गेली 4 वर्सां तुमकां पीक म्हणटा ते मेळोंकूच ना? ना पीकूय गावपाक म्हणजे अळसाणो गावोंक ना आनी भातूय गावोंक ना आमकां. आतां भात लागलें जून जालें म्हणजे पिकलें की हेंच्यांनी थंय घालून घेवप रातचें. भातूय खाता? भातूय खाता कांय दवरिना. नायक ब्रह्मेश्वर शेतकरी संघटना भंडारवाडा आमोणा ही खालची देवखडी शेतकरी संघटना आनी ही जी शेती आसा ती आमची पारंपारीक जाणट्यांनी पूर्वी पार केल्ली ती आमी आतां तशीच जोपासता आनी ती इतके जोपासता आसतना हरशी खर्चाक परवडना. पुणून आमी तरी ती शेजा वेदांताच्या सहकार्यान ते सगळे जाणटे जावं भुरगे सुद्दां शिकता कोण कामां त्यो तो करता. पुणून ही पाळीव जनावरां जी आसा म्हशी त्यो आतां एक आमकां लागले 5-6 वर्सां जाली त्रास करीत आसा. आमी हांगा 2 पिकां घेता. एक म्हणजे अळसाणा तो विदावट केमिकल ऑर प्युअर ऑर्गेनीक आनी दुसरें म्हणजे पेडी पावसान लायता ते भात आनी सगळो तरवो लायता आमी. इतकी लोक मेहनत करून ती लोकांक तेजें फळ कोणाक गावना. अळसाणो लायलो बरी क्वॉलिटी हाडून सगळें बी लायता आमी आनी जसो फूल येवचेल्या टायमार तेन्ना ती म्हशी येवन 50-60-70 म्हशी येता वांगडाक खाता खंयच्यो म्हशी हाडयतली. आमी सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्ली पूण तेजेर कोणूच एक्शन घेयना. मदीं एकदां थोड्यो 1-2-3 येयल्ल्यो पूण त्या उपरांत परत आमी लेटराकी थ्रू पंचायतीनूय सपोर्ट केल्लो. पुणून PI आनी ते एनिमल हजबंड्री डायरेक्टर हेंच्यांनी परत खंयच आमकां सपोर्ट केलो ना. ताका लागून ही आमची 60-70 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन ती अळसाण लायल्लो तर टोटल शेतकऱ्यांक लुकसाण जाली. तशें शेतकरी पळोवशी सगळे वर्रात ना आमचे गरीबूय आहा जेणे करून हे पिकोवन थोड्या एक 10 हजार अशें गांवतले आसले ती लुकसाण जाल्ली आसा. आनी पावसान जी पेडी लायता ती पावसाच्या भरोसाचेर पावस एकदां पडटा बरो एकदां जादाय पडटा लुकसाणूच जाता. तेन्ना आमकां थोडोफार गव्हर्मेंट सपोर्ट करता आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तेजेर स्टडी करीत आसता. खंयसून येता म्हशी? म्हशी ह्यो मायणा नावेले आनी थोडेफार आमोण्याच्यो आसा. मायणा नावेले हांकां आमी पर्सनल सुद्दां खूब जाणांक सांगले बाबा तुमच्यो म्हशी आहा त्यो बांदात तरी ते कांयच घेना. तांकां त्यो म्हशी पोसपाक सुद्दां कंपनी खाद्य प्रोवायड करता पूण तरी त्यो म्हशी ते बेवारशी सोडटात. आनी तेज्या कारणान सगळे आमकां आमोणेचे भंडारा शेतकरी आहा पळय सगळ्यांक नुकसाण जाता.
एका येना फेन्सिंग ना शेताक फूल फेन्सिंग आमकां शेजारी जाता मार्फतूच केल्लें लागीं लागीं 1.5 स्क्वेअर मिटर. पयलीं तेंच्यांनी तार मारलेली, मागीर परत आमच्या रिक्वेस्टाक तेंच्यांनी फूल जाळी मारून दिली. ही दुसरी खेप जाळी मारली तेंच्यांनी. ती जाळी म्हशी कश्यो धरून पंचून अश्यो शिंगां घालता वयर उखलता नाल्यार वरसून डॅमेज करता सबंद. आतां सगळी कंपाऊंड परत डॅमेज जाल्लें आसा. गोविंद नाईक आमोणे भंडारवाडा. हांव एक गरीब शेतकाराचो चेडो म्हणून आमच्या आज्या पणज्यांनी ही वयली देवखडी अजून पर्यंत केन्नाच अशी रोवचेली सांडूंक नासली. पण आतां असो प्रसंग येयला की आतां संदेशान सांगलें, लहू नायकान सांगलें, जावं सुरेश नायकान सांगलें पळय न्हू, ते कितके पर्यंत ते खरें आहा पण ते सरकारान हेंच्या उतराचेरूच करूंक जाय ते. पूण आमी आतां हें रोवपाचें अजून सांडूंक ना. आमकां शेजागोवान खुबसो हेल्प केलो आनी अळसाणें दिलें, बी दिलें आनी सगळी खटपट चडशी संदेश नायकूच घेता. आमचो फूल सपोर्ट ताका आहा. तेणी फुडें सरून आमकां शेतकाऱ्यांक लागीं करून आतां हांगा हाडल्या आनी वार्ताहरांक तुमकां आमी सगळ्यांक हांगा हाडून आतां 2 शब्द सांगचे म्हणून अशे 2 शब्द आतां हांव फुडें सांगता. तर शेजागोवा कडेन आमी वयतकूच संदेशान थंय वतकूच तेणी सांगलें तुमकां कितें जाय तर फेन्सिंग करून दिया म्हणून सांगलें. फेन्सिंग करून आमकां दिलें आनी आमी बरें करून रोयलें. पूण पावसा कडेन काय आमचे कडेन कांय हें ना, तो मेघराज करीत तें. पूण रोवन जातकूच बरें हाती तोंडा कडेन पावपाक आनी पावस येयलो. पावस येतकूच उदीक भरलें. 8 दीस उदीक कशेंच हालोवंक ना, तें कुसलें. तरी आसतना भायरसून रोप हाडून सगळी खटपट घेवन संदेश नायकान आमकां रोप इल्ली सगळ्यांक दिली आनी आमी ती लायली. तितून आमकां थोडेशे बिया पुरते आमकां थोड्यांक मेवलें. आनी मागीर तेज्या उपरांत आमचो अळसाणो जाता. अळसाणो आमी बरो करून तेणी आमकां खटपट घेवन पावर टेलर हाडून अर्दे हितून तें करून दिलें एग्रीकल्चरानसून. अळसाणो दिलो आनी आमी रोयलें. रोयतकूच सादारणशें बरें जालीं, फुलां बिलां बरीं येयलीं आनी शेंगो येवपाक आनी ह्यो म्हशी येवन सगळे खावन मोकळे केले. सगळ्यांची तोंडां वांगडाच वांकडी जाली. आतां कितें करुया फुडें, रोवया काय आसूं हो प्रसंग जालो.